दीर्घ काळासावन प्रलंबित आशिल्ल्यो मागण्यो पुराय जावंक नाशिल्ल्यान ऑल गोवा म्युनिसिपल असोसिएशन मुरगांव पालिकेत एका दिसाच्या टूल डावन पेन डावन संपाची घोषणा केली। प्रशासनान आश्वासन दिवन लेगीत प्रश्न सुटावे करूंक नाशिल्ल्यान कर्मचाऱ्यांनी नाराजी उक्तायल्या। मुरगांव पालिकेच्या कामकाजाचेर परिणाम जालो। फाटले 5 वर्सां सावन मुरगांव पालिका कामगारांच्यो मागण्यो प्रलंबित आसात। ताका लागून कर्मचाऱ्यांक त्रास सोंसचो पडटा। मागण्यो पुराय जावंक नाशिल्ल्यान ऑल गोवा म्युनिसिपल असोसिएशनान मुरगांव पालिकेत एका दिसाच्या टूल डावन पेन डावन संपाची घोषणा केली। मागण्यो पुराय करात म्हूण सांगून थकले, देखून संप करपाचो निर्णय घेवचो पडलो अशें कर्मचाऱ्यांनी सांगले। आता आमच्यो मागण्यो पुराय जावंक ना जाल्यार व्हडलो संप करतले अशी शिटकावणी पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी दिल्या। आम्ही फॉलोअप करीत आसले की आमचे एग्रीमेंट हे करचे 5 वर्सां जाली। 5 वर्सां आमकां कितले लॉस जाले ते इम्पॉर्टंट। आनी मेन म्हटल्यार कितें जाता मेन कॉन्सुली कमी दिसून येता 5 महिने 6 महिने म्हणून तेच्या पयलीं आमचे एग्रीमेंट पळोवचे म्हणजे आमच्या इतली डिमांड इतलेंच आनी कांय ना। मेन म्हटल्यार कितें आमकां 5 का 6 वर्सां कमी 60-70 हजार आमकां लॉस जावपाक पळोवंक जाय। पूण आमी काय पयलीं आमी इतलो फोर्सी करूं ना काय आमी हे करून बरेपणान आमी डिमांड केलो। पूण आतां आमची चड म्हणजे अति हे जालें की आमकां कंट्रोलूय जावना सोंसूंक जावना। पूण आमी एक दिसाचो पेन डावन एक केला आमी कळपाक की आमी बाबा आमी सिरियसली आहा तेच्या फुडें इतलेंच। आनी आमचें आतां तितलें बेगीन डिमांड क्लियर करता। 2021 आमचो एग्रीमेंट कवर जालो तेन्ना आमी खूब फावटी 3 आमचे चेअरपर्सन गेले, दामू कासकर, लिओ आनी आतां गिरीश बोरकर। तेंच्यांनी आमकां आश्वासन दिवन आतां 5 वर्सां दवरले हे करपा खातीर, एग्रीमेंट रिन्यूवल करपा खातीर। आनी त्या खातीर आमी आतां काल पसून तेजे कडेन उलयले तो म्हणटा कितें पयशे कमी आसा, हे आहा ते आहा, सगळे आपले प्रॉब्लेम सांगता। आनी आतां असोच जर आमचो एग्रीमेंट उरलो जाल्यार फुडें आमकां आनी कांय हे ना। म्हणून आमी आयज पेन डावन टूल्स डावन 1 डे स्ट्रायक केल्लो आसा। आनी समज तुमचे फुलफील आनी समज जर आमचे आतां दिवना तेणी जाल्यार आमी फुडें व्हडले स्टेप घेतले। आयज आमी 1 डे पेन डावन टूल्स डावन स्ट्रायक केल्लो आसा आनी हेजे फुडें आमी व्हडलो स्ट्रायक नोटीस दिवन करतले। नोटीस काल लेट इव्हिनिंग सर्व जाली आनी ताच्या उपरांत आज सकाळच्यान म्हाका हे आयले की फीडबॅक दिवपाक लागले की आज पेन डावन टूल डावन स्ट्रायक आहा म्हणून। हॅविंग सेड दॅट आमी पयलीं जर हांची जर बाजू पळयत युनियनाची जाल्यार खंय तांचे डिमांड पळय 2018 सावन तांचे पेंडींग आसा आनी बाय एंड लार्ज तांचे ते जे पळय डिमांड आसा दॅट इज ऑल इन कन्सोनन्स टू दॅट पास्ट दॅट कितें तांकां फॅसिलिटी कितें दिवप आसा ताचेर आशिल्लें आनी खंय तरी तांकां थोडे कडेन तांकां वाडोवन जाय आशिल्ली। सो तशें पळोवपाक वचत जाल्यार तांची ज्यो पळय मागणी आसात त्यो इज नॉट दॅट कितें खंयची तरी एबजर्ड म्हणून खंयच्योच मागणी एबजर्ड ना। सो आमी ताचे सिम्पॅथेटिकली विचार करतले। आमी चीफ आमचे चेअरपर्सनाक रावल्या सो तांचे बरोबर डिस्कशन जावन तांकांय मागीर आमी आपोवन हाडटले युनियनाचे लिडरांक आनी होपफुली आमी ताचेर वाट काडटले। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।